एक टेप आशिल्लो हांव याद करून दिता हांव पेरंट्सांक खबर नासलें आतां म्हज्या भुरगेपणा याद चलयो जर सायकलीचेर दिसत आनी बापायक कोणें फोन मारून जाल्यार अरे तुमी जरी सायकल चलयता जाल्यार बाप तुमी घरा कडेन जर चलयेक काडटलो भायर येवन सारकी फाल्यांच्यान परत सायकलीक घातलेल्यार पळय ही आवय बापायची तेन्नाची मानसिकता आशिल्ली सामकें म्हणजे आनी खंय आनी तुका हें नासतालें म्हणजे चलयांनी सायकल चलोवप हो गुन्नो अशें एका तेंपार आशिल्लें हळू हळू समाजांत काळा प्रमाणे बदल जालो चलयो आतां सायकल न्ही चलयो आतां विमान चलोवपाक लागल्यो विमान चलयता पूण बापायक जाल्यार बापायक येण्याक घेवपाक शकता अशी परिस्थिती आहे आज चलयो विमानां चलयतात म्हणजे इंटरनॅशनल वुमन संडे आसता त्या दिसा हांव खंय तरी आशिल्लो म्हाका ट्रॅवल पायलट चली आशिल्ली ताणें केलें की दीस फ्लायट इज मॅनेज बाय ऑल वुमन म्हणजे पायलट बायलो आनी क्रूय बायल म्हणजे अशें आज जावपाक लागता म्हणजे सायडीक एक म्हातारो बशिल्लो तो म्हणटालो पावतले बरें आमी सारके म्हणजे बसूनय जाणटेल्यांचो चलयांचेर आनी बायलांचेर विश्वास ना विमान बी सारकें पावयतले पूण सायकलीक एक अत्यंत म्हत्व आसा सायकल ही सामकी जमनीचेर चलोवपाची सायकलीक तुका एक्सरसायज जाता हालीं सायकलीचेर प्रस्त भयंकर वाडला म्हणजे म्हज्या एक इश्टाची फॅक्टरी आहा पंजाबाक तो म्हाका सांगता की सायकलीचो डिमांड इतलो वाडला तो आमी एका तेंपार सायकली बंद करपाक सोदताले हॅरक्युलस घेवन ते सायकली येता बंद करपाक सोदताले म्हणटा मदीं म्हणटा एक सामकें फेड आयलें उठ सूट प्रत्येक जाण सायकल गाडयो आशिल्ल्यो तो सायकल मोटरसायकल आशिल्ल्यो तो सायकल सायकलीक क्लब जावपाक लागले आनी गोंयांनी रोखडेंच आमचें गोंयांत आमचो आर्किटेक्ट नाट्यमी ताणें रोखडेंच आमकां क्लब काडलो आनी कितें जालें सकाळ फुडें सायकलीचेर हेल्मेट बी घालून चलले कोण कारवार वता कोण आनी खंय वता अशें आज सायकलीचें म्हत्व चडलें आनी तातूंत भितर चलयांक आज सायकलीक घेवपाचें बरें काम लायव्हलीहूड करप आनी आमचे तांबाबाले कडेन खूब सामाजीक कार्य करता मदीं ताका टायम मेळना एकदां ताका टायम ना जबाबदारी इतल्यो जायची पूण हांव मागता ताजे कडेन की तांबाबाले कडेन एक्टिवेट करचें फक्त दिल्ले पुरते रावचें न्ही दिल्लेचे एक उत्सव बरो मोठ्या प्रमाणांत जाता तातूंत ताचो सहभाग आसता तांबाबाले कडेन हांव ताच्या कार्यक्रमांक स्टेट बँके कडेन आसता पळयता पूण ताणें आनीकय खुबशे कार्यक्रम हातांत घेवचे एक बरी संस्था आसा आनी हो कार्यक्रम अत्यंत म्हत्वाचो म्हाका याद जाता की हांव मुख्यमंत्री आसतना सायकली वाडपाक काणकोणा गेलो ते आवय बापायक म्हाका सामकें अशें पांय पडटा कित्याक तो म्हणपाक आपल्या चलयेक शाळेंत धाडपाक बंद केलो कित्याक बसीक वता आसतना कंडक्टर कित्याक कितें म्हणटा आनी चली म्हणपाक आपूण वचना शाळेक वचना बसीक वचना तुमी सायकल दिल्यार भाड्याच्यान चली म्हणपाक आपणें शाळेक वतले म्हणजे अशी भावना गांवांनी आसा गांवांनी सुद्दां अशें कितें जाता की कोणी कंडक्टर फकाणां मारतात चलयांनी आनी आतां चलयो सामक्यो सेन्सिबल आसता ती शिकता ती अशें कितें केलें जाल्यार ती रोखड्यो लागून वता आपूण वचना बसीन कंडक्टर आमकां कितें म्हणटा सायकल दितकीर सी इज द मास्टर ऑफ आवर ओन हें म्हणटा पळय तशें आनी एक बरें काम हांवें केलें चलयांक सायकली चलोवपाकूय शिकयलें हांव मानता की सगळ्यांक सायकली चलोवपाक कळटा चलोवपाक कळना जाल्यार चलोवपाक शिकता आसतना मातशी पडटली पांय झरकडटले आमी सायकली चलोवपाक शिकले आमी दोन खेपे पडल्या पांय आमचे जाल्यार सगळें जालां पूण आमी सायकल चलयल्यो कॉलेजीक सायकलीन गेले अशें म्हणजे आमी कॉलेजीक सायकली आमी पिकनीक काडटले पर्वताचेर वचपाक सायकली घेवन 20-40 भुरगे आमी चौगले कॉलेजीच्या सायकली घेवन पर्वतार वतात आनी म्हणून हांव सगळे हांगा चलयोय आसा आवय बापायचे तांकां एनकरेज करपाक जाय मातशें खंय तरी बोल्डनेस असो येवपाक जाय म्हणजे आमी तुमी रिस्ट्रिक्शनां जर घालनाका शाळेक तांकां सुशेगाद सायकल घेवन वचली आनी तुका रांदोली कोणी पायलट जावपाक शकता तेन्ना मागीर याद करा आपली सुरवात सायकली वयल्यान जाल्ली आतां आपूण तुमाक चलयता आनी हांव काम बाबाले कडेन आनी अर्बन लायव्हलीहूड फोरम हांचे अभिनंदन करता एक अत्यंत बरो उपक्रम आनी तेव्हा म्हाका याद जाता की गेल्ल्या वर्सा काय कोविडाच्या वेळार तांणी धान्य वाडले सामकें गरीब लोकांक सगळें तेल साखर गंव एक अत्यंत बरें काम बिकट परिस्थितींत त्या वेळार परिस्थितींत तांणी करून हाडिल्लें म्हाका अजुनूय याद जाता की आमी खुबशे सामान हाडून दवरिल्लें सगळ्यांक वाटलें आनी हें आतां आनी एक बरें काम तांणी केलां अशीच कामां उपकार मातशी करा आयज हो एक ल्हानशा ह्या कार्यक्रमाचें निमतान आनी नारी शक्ती प्रबळ करपाक लागून एक फुडलें एक पावल घालता दाम बाबाले घोडे ही सांस्कृतीक संघटना आनी वेगवेगळ्या मळाचेर काम करीत आसा अनेक वर्सां जालीं तातूंत भितर सांस्कृतीक क्षेत्रांतले केंद्रीय स्पर्धा आसतली आकाशकंदील स्पर्धा आसतली त्याच बरोबर वेगवेगळे आमी स्पर्धा घेताले मदीं आमी
टॅलंट शो आसात तांकां हंट करपाक सिनेमा नाटक हातूंतल्या कलाकारांक प्रोत्साहन दिवपाक तेंचे फिल्माची निर्मिती किंवा आल्बमची निर्मिती केली. फातोर्डा आनी मडगांव वाठारांतले जे भुरगे जे आसात तांच्यांनी 75 किंवा 90% जास्त मार्क पडिल्ले जांकां एक्सेल जाले तांचे खातीर आमी तांकां सर्टिफिकेटी आनी तांकां गिफ्ट म्हणजे तांचो सन्मान करप, तांकां स्कॉलरशीप दिवप. त्याच बरोबर फुटबॉला खातीर आमचें एक फावंडेशनच्या मदतीन फुटबॉला खातीर ल्हान भुरग्यांक लागून कंटिन्युअसली किटां वांटप आनी त्याच बरोबर त्या फुटबॉलांक तांकां प्रोत्साहन दिवपाक लागून तांकां तो कोर्स जो आसा तो कोर्स फुडें व्हरप. वेगवेगळे मळावेले हातूंत भितर आमी एक इनिशिएटीव घेवपाक लागले. पयर आमी नांव आमी त्या मोबायला घोडे दिवना पूण एक रोबोटीक कार्यक्रम जो आसा तो भुरग्यांक AI माध्यमांतल्यान शिकपाक टॅक्नो सर्वे जावपाक लागून एक कार्यक्रम सुरू केलो. आनी आतांय बीन आयच्या ह्या निमतान भितर समाजांत भितर जांकां एक प्रोत्साहन दिवपाक लागून एक नवी एक कल्पना जी आशिल्ली जी धर्मानंद वेर्णेकारान आमकां सांगली की आशाताईच्या माध्यमांतल्यान ल्हान भुरगीं जी महिला हातूंत म्हणजे चलयो ज्यो आसा तांकां शिक्षणाच्या क्षेत्रांत भितर आनी इल्लें तांकां पाठबळ दिवचें जेणे करून तांकांय बी शिकपा खातीर उर्बा येवच्यो. दोन प्रकारच्यो आसता. केन्ना केन्ना भुरगीं शिकना जाल्यार आमी केन्नाय म्हणटा पळय तूं पास जालो जाल्यार तुका आमी मोटरसायकल दितले, कोणाक म्हणटा आमी सायकल दितले, SSCक बरो मार्क पास पडले जाल्यार म्हणटले आनी कितें तरी तुका एक कितें तरी आमी आयज दाखयता. आतांची भुरगीं शिकतात तांकां अडचणी जावची न्ही, तांकां गरज जी आसता ती गरजेचें तें पळोवन आनी त्याच बरोबर एक हायसरी म्हणून पळय शिकले जाल्यार आयज तूं खंयच्यान खंय पावूंक शकता. हें एक उदाहरण आसा. त्या उदाहरणान प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सदांच नारी शक्तीच्या हें करता, कौतूक करतना नारी जर सबल जाली जाल्यार घरान जर बायल शिकली जाल्यार भुरगीं शिकता आनी म्हणून ती भुरगीं शिकपाक जाता तांच्यांनी फुडार आपलो फुडें व्हरपाक लागून एक काम करपाक जाय. आमी 8 ते 13 ह्या वर्साची जी धाकली भुरगीं आसा त्या भुरग्यांक आयज ह्यो ल्हानशी एक भेट म्हणून तांच्यांनी दिली आमी तुमकां सुपूर्द करतले. मडगांव मतदारसंघातले भुरगीं, नागेलीचे भुरगीं, कुडतरेची म्हणजे हावजींग बोर्ड तो एकेकाळी आमचे आशिल्ले कुडतरेची भुरगीं आनी मेळून सगळे मेळून हांगा आनी फातोर्डेची अशी सगळे मेळून हांगा टोटल कितले आमी 59 भुरग्यांक आमी हांगा सायकली दितले आनी त्या सगळ्यांनी तिचो उपयोग आपल्या हेल्था खातीर बी करचो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.